स्वच्छ तीर्थ अभियान या शीर्षकासकल आज फर्मागुडीच्या गोपाळ गणपतीच्या देवस्थानाच्या प्रकार आणि आमचो भितरलो जो जागो जो आसा ते साफसफाई करपा खातीर आज सकाळपासून सुरू केल्लें आशिल्लें। एंटायर देवूळ जें आसा तें देवूळ भितरल्यान सारको फाडो बिडो मारून निवळ केल्लें आसा। भायलो जो परिसर जो आसा तो झाडू मारिल्लो आसा। अयोध्येच्या राम मंदिराच्या पुनःप्रतिष्ठा निमित्तान प्राण प्रतिष्ठापना निमित्तान आज विविध देवळांनी गोंय सरकाराच्या वतीन नाकात किंवा बाकीचे सगळे जे आमचे भारतभर आसा सगळे आपलो परिसर सुंदर आणि स्वच्छ दवरपा खातीर प्रत्येकाचो प्रयत्न आसता। वास्तविकता ह्या देवळाच्या संदर्भात जर उलयत जाल्यार आमचो इन्वॉल्वमेंट हांगसर सदांच आसता। तो फक्त एका दिसा पुरतो नासना, कारण तुमी पळयतात की हे देवूळ जें आसा तेजो प्रकार इतलो ब्युटिफूल आसता। त्याच प्रमाणे आमचे इवन आमचे रातचे संकश्टी वेळाचेर आमचे बरेचशे अशे भुरगे जे अन्नदान आमी जे दितात ते उस्तें काडटात बाकी सगळे काही गोष्टी एकंदरीत हो परिसर जो आसा तो सगळ्याच भुरग्यांचो इन्वॉल्वमेंट आसता। आणि म्हजी मागणी आसा ती देवळां वास्तविकता निवळ आसता तितून भितर कांय दुबाव ना, परंतु जे ओपन सभा मंडप जे आसतात ते देवळान थोडेशे गोरवां भितर सरतात, नंतर आमचे कुत्रे भितर सरतात आणि म्हणून थोडेशे काही गोष्टी ताजी डेली साफसफाई करणे हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा। कारण देवळाच्या गर्भच्या कुडीन भितर बरेचशे जण पुजारी बिजारी हे सगळे काही गोष्टी साफ करून तो एरिया साफ दवरपाचो प्रयत्न करता। पूण बाकीचो सभोवतलीचो परिसर सुद्दां जितलो भावीक येतलो किंवा भक्त ज्या देवळान भितर येतलो ताकाय सुद्दां ती प्रसन्नता तो दिसपाक जाय। आणि म्हणूनच हे निवळसाण नितळसाण प्रत्येक प्रकार दवरप हे आजचे घडीक खूब म्हत्वाचें आसा। आणि आदरणीय भारताचे पंतप्रधान च्या संकल्पनेंतल्यान ही जो स्वच्छ भारत जे अभियान आज संबंध भारतभर आमी चलयतात ताजो एक हो भाग। आणि आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे JPG नड्डा यांच्या आमचे अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष यांच्या संकल्पनेंतल्यान मुखार आयिल्लो हो सगळो आमचो स्वच्छ भारत ह्या अंतर्गत आज आमी हे आज हो आमी एक हांगसर उपक्रम राबयलेलो आसा। अशाच तरेच्या भावीक किंवा भक्तगण तांकां सांगपाची कांय गरज पडना, कारण जो मनान आनी तनान ज्यो काही गोष्टी करतात। कारण आमची अंत्रुज महाल जो आसा तो अंत्रुज महालान बरीचशी देवळां आसा आनी थंय बरेचशे निस्वार्थीपणान आज बरेचशे भक्त सेवा दिता आसतना आमी ह्या उगड्याच दोळ्यांनी पळयलेले आसा। आणि म्हणूनच आणि अंत्रुज महाल हो देवदेवतांची ही भुमी जावन आसा। आणि अशाच पार्श्वभुमीचेर आज आमचें कर्तव्य आसा ह्या सगळ्यांक नितळसाण दवरून हो परिसर निवळ दवरप।